नमस्कार येवकार. जेन्ना आमच्या भोवती जे डेव्हलपमेंट जाता किंवा जे कितें काम जाता, एक डिपार्टमेंटचे बिल्डींग दुसऱ्या कडेन व्हरता, नवीन बिल्डींग जाता, नवीन इमारती जाता, नवीन रोड्स जाता, नवीन फुटपाथ जाता, स्मार्ट सिटी तसले डेव्हलपमेंट जाता, तेन्ना एक विशय लक्षांत दवरपाचो गरज आसता. जे कम्युनिटी आसता PWD म्हणजे पर्सन विथ डिजेबिलिटी, तांकां तकलेन दवरून ते डेव्हलपमेंट करपाची गरज आसता. कित्याक म्हणजे तांकांय तितलेच सन्मान हक्क आसा आनी हो तेंचेर केल्लो फेवर न्ही, हो एक तेंचो हक्क. तर जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता हे सगळे तांकां विचार, तांकां जाय ते गरज्यो हे लक्षांत दवरून जाता काय ना हें जाणून घेवपा खातीर आमी आपयल्ल्या आमचे आयज गेस्ट विशांत नागवेकर. थँक्यू सर, तुमी वेळ दिलो म्हणून. आमी डायरेक्ट मुद्द्यार या. जेन्ना हे डेव्हलपमेंट जाता स्मार्ट सिटी, आतां आमी आसा पणजी हांगसर, स्मार्ट सिटी जे आसा पर्सन विथ PWD कितले एक्सेसिबल आहा, कितले ते ट्रान्सपोर्टेशन कितले हे आसा तेजेर आमकां सांग. स्मार्ट सिटीक लागून स्पेशल कदंबा घातल्यात. चडशे पणजे एरियाक आल्तीन, GMC, मागीर आमचे गोवा युनिवर्सिटी, भाटले, तालिगांव हांगासर सगळ्याक वयता. इवन पोरवरी स्टार्ट केल्या. पण आतां म्हाज्या सारक्या मनशाक व्हिलचेअर एक्सेसिबल मनशाक व्हिलचेअर एक्सेसिबिलिटी आसा की ना ते भशेन. आतां कोणूय म्हणटलो की ते बशीक रॅम्प आसा. रॅम्प आसा, बट ते रॅम्प कशें काडप, कसो व्हिलचेअर युजराक बशीन चडप, हे ड्रायव्हराक जावं कंडक्टराक ट्रेनींग दिल्लेलें आसा. तशें कांय ना दिवं. हांवें खूब फावटी ट्राय केली, पण हांगासर ट्रेनींग ना. बरें आसा. दुसरें, आतां बस स्टँडाचेर वयतलो जावं इवन बस स्टँडाचेर खंयच्या देंवतलो, आतां पणजेचे बस स्टँड, कितलेशेच बस स्टँड केल्या, ते एक्सेसिबल आसा जावं ते बस स्टँडा वयल्यान डायरेक्ट व्हिलचेअर युजराक भितर येवपाक जातलो, हो प्रश्न आहा. बशीन ते खूब फिचर्स आसा. आतां रॅम्प पासून एक वंडरफूल फिचर, पूण तो ड्रायव्हराक कितें जाता, कंडक्टर ना ते बशीन, ड्रायव्हराक त्रास जाता. ड्रायव्हर कितें करता, घडाघड तुका चडयतलो, तो खंयच्या खंय देंवयतलो, पडलो जाल्यार आपूण रिस्पॉन्सिबल न्हू म्हणटा तो. कळ्ळें न्हू. तो आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हूच म्हणटा तो. कळ्ळें न्हू. अशें कशें जातलें खबर ना म्हाका. बांदले तुमच्या खातीर, रॅम्प आसा तुमच्या खातीर, पूण तो खंयच्या खंय देंवयता. इवन भंय दिसता इतलो की ते भशेन आनीक नाका वचप कशें. आनीक तेका बरो फिचर्स आहा, व्हेरी इम्पॉर्टंट फिचर्स. तेका न्हू वॉयस मॅसेजींग येता. खंयच्या बस स्टँडाचेर पावलो, खंयच्या लोकेशनाचेर पावलो, ते सगळें तेजेर येता स्मार्ट सिटी येता, बट ते बंद करून दवरतात. कोण ना. तांकां नाका पर्सन विथ PWD ट्रॅव्हल केल्ले. आतां म्हाका तें खबर ना तेंच्या मायंड सेट कितें आसा तो. आतां हांगासर नॅशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लायंड आसा पळय कालापूर, सांताक्रूज, थंयसर कितलेशेच विज्युअली इम्पॅक्ट जे स्टुडंट आसात, स्कुलाक वयता, स्कुलासून येता, बस स्टँडा वयल्यान वयता. आतां ते कशे वयतले. बस स्टँडा वयल्यान युनिवर्सिटीन वचपी कितलेशेच आसा, ते सोडा, कामाक वचपी कितलेशेच आसा. बस स्टँडा वयल्यान एक ऑफिसाक वचोंक जाय, जुंता हावसा कडेन देवोंक जाय, सोशल वेलफेरा कडेन एकल्याक देवोंक जाय, जाल्यार ताका टोटली डिपेंड कोणाचेर रावचो पडटा. सायडीक कोण बसला जाल्यार तेणीन ताका सांगलें बाबा तूं पावलो जाल्यार तो देंवता थंयसर, नाजाल्यार तो गेलो फुडें. ड्रायव्हराक कितलेंय सांग तूं, तो उगडासूच धरिना. तेजे हांव ताका ब्लेम करिना, तो आपलो गाडी चलोवपाक. गाडी चलयता. एक तरी तांकां जर तुमी PWD खातीर रॅम्प दवरला व्हिलचेअरा खातीर, तर तेच्या खातीर एक मनीस आसपाक जाय. मनीसूय आसूंक जाय. बरें, ताका ते ट्रेनींग आसपाक जाय. ट्रेनींग आसूंक जाय, इम्पॉर्टंट. ड्रायव्हरूय आसूं शकता, बट तितून कितें आसा, ड्रायव्हराक सारकें ट्रेनींग दिवंक जाय. आतां खुबशे लोक कितें म्हणटा, ड्रायव्हर ते टेम्पररी आसतात, ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आसता, कोण येता कोण वयता सोडटा, तांकां कशें ट्रेनींग दिवंक जाय. पण आतां तितून पर्सन विथ डिजेबिलिटीचो विचार करूनच ड्रायव्हराक अपॉयंटमेंट दिवंक जाय. जेन्ना तुमी तेजे कडेन बॅच आसा की ना तो पळयता, आसा की ना, तेजे कडेन लायसन्स आसा की ना ते पळयता, तूं ड्रायव्हींग तेजे कडेन एक्सपिरियन्स आसा की ना ते पळयता, जाल्यार तेन्ना तूं एक्सेसिबल, तो मनीस एक्सेसिबिलिटीचो ताका कशें ऑपरेट करपाचें आसा की ना ते कित्याक तेजेर विचार करिना, हेजेर तोय विचार करूंक जाय. म्हणजे तितले सिरियसनेस दिना ह्या विशया बाबतींत. आनी दुसरें हांव ते आवाज येवपाचो आसा म्हणटा न्हू, तितून म्युजीक लायतात, मोबायल ब्लुतूथ कनेक्ट करता, म्युजीक लायतात. कितलेशे फावटी पयलें हांवें ड्रायव्हरांक विचारलें बसून, ते म्हणटा तेजी गरज ना, तितून डिस्टर्ब जाता, लोक बंद करूंक सांगता. खंयचो पब्लीक तुका बंद करूंक सांगता, केन्ना तुजें कंप्लेन केलां. हांगा हें जाता की जे नॉर्मल पब्लीक आसा ते एक्सेप्ट करिना PWD, लायक विज्युअल इम्पॅर्ड आसूं, लायक हियरींग इम्पॅर्ड, ते एक्सेप्ट करपाक जाय की बाबा हे
आमचे हेंचे खातीर ब्लायंड खरेंच पब्लिकान कंप्लेन केला की हो फक्त ड्रायव्हराचो विचार आसा तेजेरूय प्रश्न आसा ना. तुमकां दिसता पब्लीक एक्सेप्ट करता म्हाका दिसना पब्लिकान खंयचें ऑब्जेक्शन हाडलां कशें हे हांकां म्युजीक चलोवन गाडी चलोवंक जाय कशें आसूं शकता न्हू. ती मॅसेज वयल्यान बरी लोक रील पळयता हेचेर बसोन हा तूं आवाज आयकून आवाज तूं आपल्या स्टेशनाचेर पावलो की तुका सगळे आपल्या कळटा न्हू. मोबायलार व्यस्त आसता हय, हय. हा आयकले पावले आपूण तुका पळोवपाची गरज ना खंय पावलो काय म्हणून न्हू. ओके सो तो पासून इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट आसा. एकूच विज्युअली इम्पेर्डाकूच यूज जाता असो न्हू, हो सगळ्यांक normal सगळ्यांक यूज हय. जाता कळ्ळें न्हू. हो जालो विशय ट्रान्सपोर्टाचो. दुसरे एक्सेसिबिलिटी म्हणजे सगळे जे गव्हर्मेंट ऑफिसीस आहा जितले आमकां गरजेचे आहा थिंगा येवपाक तितले तुमकांय गरजेचे आहा हय कितले एक्सेसिबल आहा त्यो आतां हांवें जाल्यार पयलां हांवें म्हाजें पर्सनल एक्सपिरियन्स जेन्ना बिल्डींग खंयची गव्हर्मेंट पब्लीक बिल्डींग आसा हॉल आसूं थिएटर आसूं केन्नाच एट द टायम ऑफ प्लॅनिंग एक्सेसिबिलिटीचो विचार विचार करी. करिना एक एग्जांपल सांगता सादें स्विमींग पूल रिनोवेट केलो Renovate कितें केलें तें नाका आमी तेजेर विचार करूं नाका Renovate करया नाका रिनोवेट केलो. रिनोवेट करता आसतना प्लॅन काडूंक जाय. प्लॅन करता आसतना थंयसर खंय रॅम्प आसूंक जाय खंय आसूंक जायना खंयच्यान एंट्री आसतली हेचेर विचार करूंक जाय आसलो. तो कांय करूंक ना. मागीर परतून तुमी सांगला मागीर आमी जेन्ना बोर्ड फोड. घातलो कोणे तेन्ना 2-4 रॅम्प बांदले मागीर एका वर्सान काय 1.5 वर्सान कितें तरी. सो प्लॅनिंग स्टेजीचेर केन्नाच विचार करिना आनी जे एक्सेसिबिलिटीचो कोणें न्हू कंप्लेन इवन हांव कंप्लेन करता अमकी बिल्डींग बांदता थंयसर एक्सेसिबिलिटी आसा की ना ते मागीर पळोवया तें. मागीर इतले कोट्यांनी बांदता मागीर परतून फोडटा खणटात इतले कोटी मागीर ना मागीर खणिना बीन कांय ना मागीर म्हणटा तें पॉसिबल ना आतां पॉसिबलच ना. पॉसिबलूच आमी ना. पळयलें की एक कंपलाचे स्विमींग पूल आहा ते वॉशरूम्स आहा टॉयलेट ते दार बारीक आसले व्हीलचेर वचना हय ते मागीर ते हांवेंच ते मागीर कंप्लेन केलें आनी एक आमी हें केल्लो एक नॅशनल पॅरा नॅशनल आसलो न्हू तेन्ना ते मोठे केले दार मोठे केले तेच म्हणटा अशे फोडटात आनी बारीक बारीक ते मागीर करतात फोडचे पडले पळय सिंपल सिंपल लक्षान दवरूंक लक्षांत की दवरायचं हांगा आसलें. ते सुद्दां येतात तांकांय गरजेचें काम आसात कितें स्विमींग पूल केल्या थंयसर तुमी स्विमींग करपाक दितात Exactly. तर हे कित्याक लक्षान घेयना म्हणजे अशें दिसता की पर्सन विथ डिसेबिलिटीन टॉयलेटीक वचप ना पर्सन विथ डिसेबिलिटीन स्विमींग केल्या उपरांत उदकान हें उदीक शॉवर घेवप ना अशें कितें तरी आसा तशें कांय न्हू सगळे ह्युमन बिंग न्हू सगळ्यांक जी फेसिलिटी आसा हांव म्हणटा कांय एक्स्ट्रा करूं नाका जे जनरल आसा न्हू तेच मातशें एडजस्टमेंट करात भितर आनी तितूनच एक फेसिलिटी करा की पर्सन विथ डिसेबिलिटी इक्वली तितून यूज करूं शकता. अशें न्हू की तूं ताका सारकें म्हणजे दुसरेंच कितें तरी करतलो अशें करपाची गरज ना. स्टेप्स खंयसर 4 स्टेप आहा रॅम्प करत सोडा न्हू स्टेप कित्याक गरज आहा स्टेप्साची गरज आसा तशी आसा रॅम्प करात न्हू कुशीक तुमी रॅम्प करूं शकता आनी हांव म्हणटा स्टेप्सूच काड रॅम्पूच दवर कितें डिफिकल्ट जाता कोणाक डिफिकल्टी आसा कोणाक आसचीना न्हू ताका ते कितें हे ग्रॅब बाज बीन आसा सगळें घाला आनी प्रॉपर ग्रेडियंट दवरशीत कोणाकूच त्रास ना आनी कोणाची हेल्प पासून नाका व्हिलचॅर युजर पासून गेलो आपलो ओन मॅनेज करूं शकता अशें आसता कळ्ळें न्हू प्रॉपर ग्रेडियंट हेंच्यांनी केन्ना विचारूच करूंक ना रॅम्प आमी मागीर बांदतले म्हणटा सामान उरलेलें आसता न्हू तितून रॅम्प बांदता म्हणटा पळय पयलीं काय विचारच करिना जे एडवायस दिवपी आसता पळय किंवा थंयसर त्या डिपार्टमेंटान कोण तरी जेणी हे भोगतले आपल्या लायफान तसलो एक मनीस थंय आसपाचो गरज आसा. वॅलीड पॉयंट तुवें कितें म्हटलें न्हू तें सारकें जेन्ना प्लॅनिंग हांव कितें म्हणटा प्लॅनिंग जेन्ना गव्हर्मेंट करता कसलीय गोश्ट करता सादें इव्हेंट एक करता हांगासर इव्हेंट ओके तेन्ना ऑन बोर्ड खंयच्याय एका पर्सन विथ डिसेबिलिटीक घे बाबा हांगासर कसली कसली गरज आसतली तो इव्हेंट मॅनेजर म्हणटा सगळें आपणाक खबर आसा आं तो थंयसर टॉयलेटीचेर एक बोर्ड मारता रिजर्व फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी तो जालें म्हणटा रे जालें म्हणटा पळय मरे म्हणटा तो अरे बाबा तितून व्हिलचॅर वयतली की ना व्हिलचॅर गेल्या उपरांत फुडें तो कितें ताका करूंक जाय तें करतलो की ना ताका ते ह्या सायडीन तुमकां ते जाय की ना तेजें कांय ना विचार करूं म्हणजे तुवें म्हटलें तशें आतां कितें सांगपा थंयसर जो मनीस आहा तेकाच घेवंक जावो तेकाच घेवंक जावं आनी तुमी करूंक जाय आतां आर्टिटेक्टाचे इंजिनियरिंगाचे लेसनां सगळीं आसा एक्सेसिबिलिटीचे सगळे तांकां चॅप्टर आहा लेसन आहा ऑप्शनल आसूं पण आसा खुबशे लोक शिकतात पूण ते तेंच्या मायंडान ना कित्याक लागून तेंच्यांनी फेस करूंक ना न्हू त्यो गोश्टी जर फेस करीत तेच मनशाक कळटा म्हणजे कितें सांगपा जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी आहा न्हू तेकाच तुमी ऑन बोर्ड घेवंक जाय तेन्नाच ह्यो गोश्टी जातल्यो नाजाल्यार कांय जावपाचें ना. तेच म्हणटा एक मनीस PWD खंयचेय तुमी प्लॅन करता एक तो मनीस थंय आसपाक आसूंक जाय तूं गायड हय आनी तो मनीस बरो
नॉलेजेबल आसपाक जाय. एक्सपर्ट आसूंक जाय इन एक्सेसिबिलिटी हय. आसूंक जाय. हय. सेकंड थींग आमी या आतां स्मार्ट सिटीचे जे फुटपाथ जाल्ले आसा, म्हणजे आमकां जशें शॉपार वचोंक जाय तुमकांय वचोंक जाय. शॉपार आमी पळयता ब्लायंड तांकां चलपा खातीर एक मार्केचे टायल्स येता. खुबशे फुटपाथेर आमी पळयना त्यो. इफ सपोज ब्लायंड पर्सन किंवा व्हिलचॅर पर्सन रोड क्रॉस करता जाल्यार ते आसा तशे फुटपाथ्स एंड रोड्स ऑर पळय जे टॅक्टायल घातल्या फक्त नांवांक घातले. ते खंय स्टार्ट जाता खंय एंड जाता ताका कांय लॉजीक कांयच ना. बेश्टे घालूंक जाय म्हणून घातल्या. ओके. बरें आतां ते म्हणटात कितें थोडे कडेन ते कॅपकट्स आहात न्हू, हेचेर फुटपाथाचेर वचपाक आसा ना अशें थोडे कडेन तेंच्यांनी केले. पूण फुडें गेलो परत थंय ब्लॉक जाता. ते स्टीलचे हे घातले कितें पिलर्स घातले बारीक, थंयसून वचोंकूच मेळना, क्रॉस जावंकूच मेळना. आतां सादें हे आतां हो कितें सांग पळय योग सेतूचेर म्हाका येवपाक जायना. कित्याक थंयसर ते घातले ते मोठे ते रावंड ते ब्लॉक दवरले आनी ते हें दवरले कितें ते मदीं थंयसून व्हिलचॅर वचना. आतां ते कित्याक लागून केले काय म्हणून विचारता ते सांगता लोक बायक घेवन वयता. अरे बायक येतात थिंगा. बायक कशे येतात, बायक घेवन कशे वयतले. पण ते अशें दिसता की बायक बरे भशेन खूब फावटी हांवें पळयले वयतात ते, पूण अशें दिसता अल्टिमेटली की बाबा व्हिलचॅर युजरूच येवंक जायना हांगासर. हय. एग्जाम्पल आतां सांगता, हांगासर एक रॅम्प आसलें पळय हांगासून वचपाक ते थंय काडून दवरले. आतां कित्याक लागून दवरले? हांगासर रॅम्प घातलेले. हो एकूच तुमकां एक एक्सेस आसलो हांगासून एक बरो एक्सेस आसलो तो फक्त खंयच्या इव्हेंटाक तरी घातलेलो काय बेश्ट तुमकां एक्सेस? तो म्हाका दिसता पर्पल फेस्टाकूच घातलेलो तो. तेज्या उपरांत काडला थंय दवरला. आतां म्हाका आतां कळना कित्याक लागून काडूं. म्हणजे ते रॅम्पाचो कोणाक आडखळ जाली, कित्याक लागून जाली आमकां दिसना कोणाक जालें कांय कळना. काडलो दवरलो तेंच्यांनी. म्हाका अजून कळना कित्याक लागून आनी कोणीनूच आन्सर दिवंक ना ते कित्याक लागून काडला तो. जावपाक जाय एक असलें जावपाक जाय. कित्याक म्हणजे जे ब्युटी जे नेचर आमी एन्जॉय करता न्हू तुमी एन्जॉय करपाक जाय. सो एक रॅम्प अटल सेतूक एक्सेस खातीर तुमकां जावंकूच जाय. रॅम्प म्हणजे ते जर एक मातसो तो ब्लॉक मोठो करीत इजिली जाता. कित्याक ते कंपाल इंडोर स्टेडियम आहा न्हू तेज्या फाटसून ही म्हाजी स्कूटर आहा न्हू, ही मोटरायज स्कूटर व्हिलचॅर एटॅच जाता, तितून हांव वचोंक शकता. पूण थंयसून हांव भायर सरोंक शकना. परत असो येवचो पडटा. ओके. मीन वायल आतां म्हाका समज कला एकेडमीनूच येवंक जाय वयले, म्हाका एक्सेस ना हांगासर येवपाक. पूण बाकीचे पळय पब्लीक सगळे येतात वयता, बरें म्हाका एक्सेस ना. खंय तरी अशें दिसता की ह्या जाग्यार म्हणजे आमकां वाज येयलो दिसभर सांजचे या हांगा वचून बसया, पूण तुमी वचोंक पावना. एक दूख दिसता की खूब दूख दिसता खरें म्हणटलें. फेसिलिटी आसा, गव्हर्मेंट म्हणटा स्मार्ट सिटी म्हणटा वी आर व्हेरी स्मार्ट इन एक्सेसिबिलिटी, बट वेर इज युअर स्मार्टनेस? खंय आसा? बरें तुमी स्मार्टनेस करात, दाखयात न्हू. कितें तरी थंयसरूच आतां भायर सरोंक जाय भितर सरोंक जाय कितें उपाय करूं शकता. बायक तुमकां अवॉयड करूंक जाय, अवॉयड करपाक लागून तुमी कितें दुसरें सोल्युशन काडा ताका. पूण तुमी व्हिलचॅर युजराक सारकोच ब्लॉक कित्याक? सगळ्यांचो हक्क आहा, व्हिलचॅर असो आमी असो. तुमकां हे पण दिसता तुमी वचोंक जायना म्हणून ब्लॉक केले? एब्सोल्युटली. म्हाका जाल्यार सारकेंच अशें दिसता. म्हणजे तूं जर बारीक विचार करशी फक्त व्हिलचॅर वचोंक जायना म्हणून केला, बाकीचे सगळे लोक वयता, कोण कोणाक आडयता. हे जाल्यार डेवलपमेंट बद्दल. आतां आमी पळयता की खुबशे जाण भोंवपाक वयतात, टेम्पल्स, केव्स, चर्च, मॉस्क. आतां आमी रिलिजियस चर्चीन मस्जिदीन हांगा सगळे वयतात, तुमचे खातीर एक्सेसिबल नासता. सो आतां एज्युकेशन वाडलेलें आसा, आतां तुमी सोशल मिडियाचेर सुद्दां अवेरनेस वाडलेली आहा. आतां तरी कितें चेंजीस जावपाक जाय एक्टिव रिच्युअल प्लेस? आतां लयराई जात्रा जाली, थंयसर सुद्दां म्हाका दिसता एक्सेसिबिलिटी ना, पार्किंग ना. मेन थींग पार्किंग. पेणजीम जाल्यार पार्किंग, सिटीन पार्किंग ना, जात्राक वयता थंयसर पार्किंग ना, टॉयलेट्स ना. सो जात्राक बीन तुमी मिस करता अशें? एक्चुली हे फावटी हेंच्यांनी आतां लास्ट टायम एक्सिडंट जाल्लो पळय शिरगांवचे जात्रेक, तेज्या उपरांत कलेक्टरान इनिशिएटीव घेवन खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी थंयसर केल्यो अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट. आनी कलेक्टराक कितें सांगलें म्हणजे इन रिटर्न एक रिप्रेझेंटेशन केलें, जर तुमी इतलें करता जाल्यार एक एक्सेसिबिलिटी कॉन्सेप्ट थंयसर करात. आनी एक्सेसिबिलिटी जाता जाल्यार पळया, कलेक्टरान पयलें म्हणजे कांयच इनिशिएटीव घेवंक ना. सेकंडली जेन्ना ताका स्टेट कमिशनर फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीचे लेटर गेले तेन्ना कलेक्टरान कोणाक बरयलें? टेम्पल कमिटीक बरयलें करात म्हणून. आतां कमिटीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी एक
इल्लोसो म्हणजे इट इज नॉट मायनर थिंग न्हू. Minor आतां तुका thing. पार्किंग खंय आसतलें, थंयच्यान एक पर्सन विथ डिसेबिलिटी टेंपलान येतलो, टेंपलाच्या उपरांत ताका टेंपलान समज दर्शनाक वचोंक जाय, प्रसाद घेवपाक वचोंक जाय, जावं समज पांयां पडपाक वचोंक जाय जाल्यार ताका तो पावों शकता थंयसर की ना हेचेरूय विचार करूंक जाय. आतां लोक म्हणटाले ते हजारांनी लाखांनी लोक येता, तुमकां आनी कित्याक वचोंक जाय. पूण फेथ ऑफ फेथ तुमकां कित्याक आसता वचोंक जाय म्हणजे तुका जितले देवाक मेका कितले आसता तितले तुमकांय आसा. एक 10 लाख येयले हय. ते 10 लाखान हांव आसूं शकना, हय. हांवूय आसूं हा, शकता. तुम्ही असू शकता. सो कित्याक लागून डिस्क्रिमिनेशन करूंक जाय. आतां देवळां जर पळोवंक वचत स्टेप्सां कितलीशींच पूण कोणूच तेजेर विचार करिना बाबा ते एक्सेसिबल आसूंक जाय म्हणून. नवीं बसून देवळां आसा तितून कोण अशें बाबा एक रॅम्प करया सायडीच्यान ना, थंयसर 4-5 स्टेप्स तांकां घालूंकूच जाय कशें तरी. स्टेप नासले जाल्यार पासून अशें एक स्टेप करता मागीर थंयच्यान असो वयर चडोन वचोंक म्हणजे विचार ह्या तुमच्या ह्या ज्या समाजात कंडिशन ह्या आमच्या कंडिशना बद्दल असो विचार कोणूच करपाक रेडी नासता. कळ्ळें न्हू. लोकांक अशें दिसता की देव म्हणजे फीट मनशाचेंच काम. कळ्ळें न्हू. जर तो कितले म्हणटात ते 700 पायरे चडोन शकता त्याच मनशाक देव पावतलो अशें आसा न्हू. 350 पायऱ्यो चडोंक जाय, खंयसर 700, खंयसर 500, 550 तेन्नाच तुका देव प्रसन्न जातलो, नाजाल्यार तुका देव पावचो ना. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी। नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa. ते खंय तरी बदलूंक जाय. बदलोंक जाय. आतां हितून कितें आसा, आतां पर्सन विथ डिसेबिलिटी दिव्यांगजन आसा हेंच्यांनीच काम करून उपकार ना. इवन जनरल जे आसात लोक जे प्लॅन करतात, देवूळ बांदतात, जावं जांकां देवाची भक्ती करपाची इच्छा आसता म्हणून तो पावता, तेणीन पासून केन्नाय विचार करूंक जाय की आपली एके तरेन ही भक्तीच म्हणपाची. की समज कोणाक कोण थंयसर जो मनीस पावना ताका तूं पावपाचें समज अरेंजमेंट करता जाल्यार. आतां हितून अजंता लोरा केव्स तुम्ही आज रिसेंटली गेल्ले हांव पयर गेल्लो. थंयसर पयलें म्हणजे कितें आसा, एक गेटीचेर तुवें पास काडूंक जाय, तिकेट काडूंक जाय आनी तेच्या फुडें वचोंक जाय बस स्टँडाचेर. बस स्टँड अरावंड म्हाका दिसता अरावंड 500 मिटराच्या डिस्टन्साचेर आसा गेटी कडल्यान. गेटीच्या भितर तूं गाडी व्हरोंक मेळना, गाडी व्हरोंक तुजी मेळना. थंयसून बस आहा, बस आतां पळय बशी खूब आहा, 10 मिनटांनी थंयसर बस सुट्टा. बस इज नॉट व्हिलचॅर एक्सेसिबल. बस इज नॉट व्हिलचॅर एक्सेसिबल. हांवें कसो तरी त्या गेटवालेक रिक्वेस्ट करून हांव बशी कडेन पावलो, पळोवंक गेल्यार बस व्हिलचॅर एक्सेसिबल ना. ती बस 6 किलोमिटर भितर तुका सोडटा भितर आनी थंयच्यान अजंता केव्स सुरू जाता. कळ्ळें न्हू. थंयच्यान सुरू जाता. आतां ते बशीन चडपाक म्हाका जायना. तूं म्हणटा पॉल्युशनाक लागून थंय गाडी सोडिना जाल्यार बशी बाकीच्यो वयता, पॉल्युशन जाता. थोडे बशी तरी आसपाक जाय जे व्हीलचेअर एक्सेसिबल आसूंक जाय. वयल्यान हांवें सांगलें कितें म्हाजी जी टॅक्सी आसली हांव ती घेवन वयता, ती सोडिना, कलेक्टराची ऑर्डर जाय पडटा.
म्हणून कशें तरी आमचो स्टेट कमिशनराच्या ऑफिसांतसून कसो तरी कॉन्टॅक्ट करून थंयच्यान कॉन्टॅक्ट केलो. थंयसर कितें आसा तें जर तुजी गाडी व्हरोंक जाय VIP थंय परमिशन आसा बाय ऑर्डर ऑफ कलेक्टर. VIP हा पण Common डिसेबल्डाक people ना डिसेबल्डाक ना. तर थंय वयतलो जाल्यार कलेक्टराची ऑर्डर जाय आसा. आमी पावले संडे कलेक्टराचें ऑफिस काय चालू आसचें ना. म्हणून मातसो फोन केलो एका म्हणून आनी ते स्टेट कमिशनरान थंयच्या महाराष्ट्राच्या ते लोकल एक ऑफिसर आहा तेणीन हेल्प केलो आनी गाडी सोडपाक आमकां परमिशन दिलें. गेले. आतां अजंता केव्स ओके मानता वयर आसा तेवढं ओके. बरें दोंगरूच तो आख्खो न्हू. केव म्हणजे आख्खो तो दोंगर पोखरून तेंच्यान त्यो केव्स केल्लेले आसा. आतां थंय पावपूय म्हटल्यार मुश्कील. पण थंयसर एक फॅसिलिटी तेंच्यान दवरल्या लोकल्सांनी. ते पालकी करतात ते खुर्चेर बसयता आनी ते उखलतात 4 जाणी व्हरता. बरें आसा. आतां हांव इतल्या पयस पावलां. कमीच कमी 2 वरांची मेहनत आसली फोन करपाची. ओके. आतां भोंगूच जाय ते कितले आतां खंय आहा ती पळोवंकूच जाय. वयल्यान गोंयासून खंय गेल्ले आमी ते जलगांवसून 70 किलोमिटर पयस गेल्या. थंयसून मागीर थंय वचोंक जाय. सो ती म्हटल्यार पळोवया कितें आहा तें. गेले थंयसर वचत जाल्यार थंयसर 2000 रुपया घेता. म्हणजे खातीर ते पालकेक म्हणजे डिजेबल पर्सनाक उखलून व्हरपाक हय डिसेबल्डाकूच अशें न्हू. कोणाक जाणटे आसा कोणाक चलपाक जायना तेका ते कळ्ळें न्हू. तितूनसून डिसेबल्डूय येयले. सो आतां ती 2000 म्हटल्यार लग्जरी न्हू. हय म्हणजे लायक सॉरी आतां आमचे अशें कॉमन मनीस कितले आमी बारीक जोडटा आसतना तितले पयशे करना जाल्यार चलपा वर्सान 1-2 वर्सान सेवींग करून आमी थंय वतले. येवप आमकां. पूण तुमी एका मोडूंक जाय 2000 एक्स्ट्रा आनी वेगवेगळे आतां तुमकां गाडी थिंगा वचोंक दिवंक ना ते एक्सेसिबल. सो खंय तरी तुमकां खूब डिस्क्रिमिनेट म्हणजे खूब फाटी उरल्या. डेवलपमेंट जे उलयता आमी खूब फाटी उरल्या आमी. अजंता अलोरा केव ही कितें म्हणटा तेका वर्ल्ड हेरिटेज सायट. थंयसर फॅसिलिटीज आहा त्यो त्या प्रमाणे दिवंक जाय आसल्यो. हय कळ्ळें न्हू. सो आतां थंयसर हे एक्सेसिबिलिटी अरेंजमेंट करपाक रॉकेट सायन्स ना. तेच म्हणटा. आतां तेंच्यांनी कितलेशेच थंयसर डेवलपमेंट केला. पयलीं कितें आसलें आनी आतां तेंच्यांनी जे लोकांक वचपाक फॅसिलिटी केल्या चडपाक प्लॅटफॉर्म स्टेअर केस आनी कितें केल्या खूब डेवलपमेंट जाला. सो तितून एक एक्सेसिबिलिटीचो कॉन्सेप्ट दवरपाक व्हडलें कांय रॉकेट सायन्स अशें म्हाका तरी दिसना. हांव तेच म्हणटा इतले कितलेय डेवलपमेंट करा जर तुमी ह्या वर्गाक सगळ्या वर्गाक घेवन डेवलपमेंट करिना आनी बारीक सिंपल थिंग लायक वॉशरूम ते यूज करूं शकना लायक वचों शकना आमचे फुडें आसा लागीं आहा म्हणजे आमी डेवलपमेंट केला पूण तरी आमी खूब फाटी आहा. थंयसर जाल्यार वॉशरूम विचारूच नाका. वॉशरूम नात. व्हीलचेअर घेवन अशें शकना. बाकीचे आसा जनरल आसा. असले PWD तशें ना. बिलकुल ना. सारको एक्सेसिबिलिटी म्हणटा ती कांय वॉशरुमाक न्हू खंयच ना थंयसर. ओके. आतां मी या एम्प्लॉयमेंटा बाबतींत आतां एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन 4% एप्लाय करता 4% आनी PWD लोक एप्लाय करता. ओके. हे 4%चे हांव एक सांगता. कितलींशींच वर्सां लोकांक खबर नासलें हे 4 पयलीं 3% आसलें आतां 4% जालें. कळ्ळें न्हू. जेन्ना 3% आसलें 3% आसा न्हू ते कोणाक आसा. इट इज नॉट ब्लँकेट रिजर्वेशन फॉर एनी टायप ऑफ डिसेबिलिटी. तितून सुद्दां या तितून पासून रिजर्वेशन 1% आसा. ओके. आतां तुका नवीन जो एक्ट आहा 4%चे तेजे सांगता. पयलोच जो पॉयंट आसा म्हणजे पयलें रिजर्वेशन आहा ते पर्सन वीथ विज्युअल इम्पेयर्डाक आसता. ओके. पयलो एक पॉयंट एक रिजर्वेशन 1% रिजर्वेशन. दुसरें आसता ते हियरिंग इम्पेयर्डाक आसता. तिसरें आसता ते लोकोमोटर डिसेबिलिटी म्हणजे म्हाज्या सारकी डिसेबिलिटी आसा वीच इन्क्लूड इवन एसीड अटॅक आनी लेप्रोसी क्युअर. ओके. चवथी डिसेबिलिटी आहा ती इंटलेक्च्युअल डिसेबिलिटीक आसा. एनी कायंड ऑफ इंटलेक्च्युअल डिसेबिलिटी. तितून 3-4 कॅटेगरीज आसा इंटलेक्च्युअल डिसेबिलिटीचे आनी तितून मल्टिपल डिसेबिलिटी येता. 1 पर्सन कॅन हॅव मोर दॅन 1 डिसेबिलिटी नो. सो मल्टिपल डिसेबिलिटी. सो हे 4% 4 टायप ऑफ डिसेबिलिटी घेता. हे कितलींशींच वर्सां सरकाराक खबर नासलें. म्हणजे सरकाराच्या डिपार्टमेंटान जे लोक रिजर्वेशन दवरता न्हू तांकां खबर नासलें. मागीर हांवें लेटरां करून अजुनूय पळयशें न्हू जाल्यार ती येता 1 पोस्ट इज रिजर्वड फॉर पर्सन वीथ डिसेबिलिटी. जालें सोंपलें. हो 1 पोस्ट इज रिजर्वड फॉर डिफरंटली एबल्ड. ते डिफरंटली एबल्ड कित्याक लागून यूज करता म्हाका अजून कळना. डिफरंटली एबल्ड म्हणजे एबल्ड पण डिफरंटली एबल्ड डिसेबिलिटी आसा म्हणून तुमकां ते कॅटेगरी आसा. हय जो टर्म आसा न्हू जे लिगल टर्म आसा न्हू ती पर्सन वीथ डिसेबिलिटी.
पर्सन फर्स्ट अप्रोच म्हणटा ताका ते आमी करूंक ना कायद्यान केलें आनी कायदो कित्या वरसून केला युनायटेड नेशन कन्वेन्शन ऑन रायट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी तेंच्या प्रमाणे केला आनी युनायटेड नेशनान अशें सांगलां की हँडिकॅप डिफरंटली एबल्ड स्पेशली एबल्ड फिजिकली चॅलेंज असले शब्द वापरूं नाका रायट वर्ड इज पर्सन विथ डिसेबिलिटी डिफरंट डिसेबिलिटी तूं रेफर करतलो पर्सन विथ विज्युअल इम्पेरमेंट पर्सन विथ लो विजन पर्सन विथ हार्ड ऑफ हियरिंग पर्सन विथ डेफनेस पर्सन विथ स्पायनल कॉर्ड इंजरी पर्सन युजींग व्हीलचेअर स्पेशली मेन्शन करतात हय पर्सन विथ इंटलेक्च्युअल डिसेबिलिटी पर्सन विथ ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर्सन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी अश्यो तुवें स्पेसिफीक म्हणूंक जाय पर्सन फर्स्ट अप्रोच तितून डिफरंटली एबल्ड हे लोकांनी जे बाकीचे लोक हा पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी आहा जांकां डिसेबिलिटी ना न्हू तेंच्यांनी हो शब्द कॉयन केलो कित्याक लागून तांकां ते डिसेबिलिटी म्हणपाक वायट दिसता जर डिसेबिलिटी ना तूं डिफरंटली एबल्ड म्हटलो जाल्यार तूं डिफरंटली एबल्ड म्हटल्यार लोकांक पयलें म्हणजे कन्फ्युजन तुका कितें डिफरंट आसा तुजे कडेन कितें डिफरंट आसा तुका चलोंक जायना इज इट युअर डिफरंट वाय यू आर सेग्रिगेटींग दॅट पर्सन डिफरंट म्हटल्यार तो जालो कितें एलियन जालो तूं म्हणटलो की तुजे कडेन डिफरंट एबिलिटीज आहा दुसरे चिंतप येतले एबिलिटीज करेक्ट वर्ड हय एबिलिटीज आहा म्हणटा तुजे कडेन कसल्यो एबिलिटीज व्हीलचेअर पुश करप म्हटल्यार एक एबिलिटी जाली क्रच घेवन चलोन एबिलिटी जाली ज्या मनशाक दिसना तो बाबडो भोंवता सगळ्याक ती एबिलिटी तेजी नीड न्हू ती इट इज नॉट डिफरंट एबिलिटी मागीर ते म्हणटा स्पेशल एबिलिटी स्पेशल म्हटल्यार कितें तितूनच जालो कितें सांग पळय कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर जालो स्पेशल म्हटल्यार हेका कितें तरी स्पेशल दिवचें पडलें ही येयली पिडा कळ्ळें न्हू तसो कॉन्सेप्ट जाता तो सो डिफरंटली एबल्ड स्पेशली एबल्ड हँडिकॅप नाव हांव तुमच्या ऑडियन्साक आनी एक हँडिकॅप कित्याक लागून बार केला कोणें बार केला तेजें सांगता हँडिकॅप हो शब्द ऑफकोर्स हँडिकॅप इज इंग्लीश वर्ड डिक्शनरीन आसा एड्युकेशन सिलेबसानूय आसा तो म्हणटा की ज्या मनशा कडेन कांयच जायना करपाक तो हीज हँडिकॅप कळ्ळें न्हू बट हाव दॅट वर्ड वॉज ओरिजिनेटेड वाय दॅट वर्ड वॉज ओरिजिनेटेड आनी तें ओरिजिनेशन आसा न्हू ते डिसेबिलिटी कांय रिलेशन ना हँडिकॅप म्हटल्यार जो मनीस कांयच करूं शकना तो नॉर्मल आहा पण तो काय करू शकना कांय करूं शकना आनी तो कॅप हातीन घेवन भीक मागता सो इट इज कॅप इन हँड हँडिकॅप कळ्ळें न्हू सो तो एसोसिएट कित्याक लागून डिसेबिलिटीक जालो कारण डिसेबल्डांक त्या टायमार स्कुलान एडमिशन दिनासलें तांकां जॉब दिनासलें कामाक खंय गेलो आपूण काम करता मेहनत करून खातलो ताका जॉब दिनासलें ताका घरानूय दवरिनासलें त्या मनशा कडेन एकूच ऑप्शन आसलें समज खातलो आनी कितें जगतलो जाल्यार रस्त्याचेर भीक मागप सो दॅट्स हाव दॅट वर्ड हँडिकॅप वॉज एसोसिएटेड वीथ पर्सन वीथ डिसेबिलिटी सो युनायटेड नेशनान कितें म्हटलें आतां सिट्युएशनान कोण तसले लोक ना डिसेबल्ड एटलिस्ट आपलें कशें तरी पोट भरूं शकता थोडे आसात ते विदाउट डिसेबिलिटी पासून भीक मागून खाता रस्त्याचेर आमी पयले तशें आसूं शकता खुबशे लोक बट मेहनत करता ताका हँडिकॅप म्हणप दॅन इट इज रॉंग न्हू सो तेंच्यांनी म्हटलें की पर्सन वीथ डिसेबिलिटी इज रायट अप्रोच आनी फक्त एक्टानूच म्हणूंक ना सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्सान पासून गायडलायन्स ऑन रायट्स ऑफ पर्सन वीथ डिसेबिलिटी एक बुकलेट तेंच्यांनी काडलें तेजेर पासून क्लियर म्हटलेलें आसा की हे शब्द वापरप ना करेक्ट वर्ड इज पर्सन वीथ डिसेबिलिटी हय सो हांवें आतां तुमी म्हाका विचारताल्यात की बाकीचे डिसेबल्ड आसात ते म्हणटात डिफरंटली एबल्ड आनी एकलो कोण तरी आसा तो टिवीचेर पासून उलयता आपूण डोंट कॉल मी डिसेबल्ड आय एम डिफरंटली एबल्ड म्हणटात कळ्ळें तुवें आयकलां आसतलें आमी अशें आयकलां की तांकां डिसेबल्ड म्हणनाका तांकां वायट दिसतलें डिफरंटली एबल्ड हे बरे बरे शिकलेले लोक म्हणटात हय हय सो हे इवन आमचे बरे शिकलेले पर्सन वीथ डिसेबिलिटी आहा तेच म्हणटात बाकीचे सोडूनच दी तांकां म्हणटात तांकां रायट आसा म्हणपाक कितें म्हणूंक जाय तें कळ्ळें न्हू बट कायद्यान तुमकां एक तो वर्ड आहा तो बॅन केल्लो आसा कळ्ळें न्हू डिफरंट आनी तुमकां एक सर्क्युलर धाडला जो सोशल वेलफेरान इश्यू केल्लो आहा तो इट कॅनॉट बी यूज बाय गव्हर्मेंट ऑफिसर्स पब्लिकली इन एनी ऑफ देर रिपोर्ट्स एनी ऑफ देर डॉक्युमेंट्स क्लियर आसा सो हांव मिडियाकूय सांगता की तो डिफरंटली एबल्ड शब्द आसा तो यूज करपाचो बंद करा बिकॉज इट इज नॉट लिगली टेनेबल एनीवेर ओके सो इट शूड बी स्टॉप्ड एंड पर्सन वीथ डिसेबिलिटी इज द करेक्ट वर्ड ओके आनी एक म्हणटल्यार
नॉर्मल आमी जे लोक आमी सगळे खूब वेगवेगळे स्पोर्ट्स खेळता. आतां तुमी रिप्रेझेंट करता, तुमी क्रिकेट खेळता, स्विमींग, तुमी बास्केटबॉल खेळता, बॅडमिंटन खेळता. रिसेंटली फॅशन शो तुमी जिंकला, कॉंग्रॅच्युलेशन. Thank you. नॅशनल आशिल्ली ती. हय, हय. ओके, तुमी तुमच्या स्पोर्ट्सा बद्दल सांगा, कशे तुमी स्पोर्ट्स कशे तुमी घेतले, ओके, खेळपाक स्टार्ट केलें? एज अ यंग बॉय म्हाका दिसतालें की बाकीचे भुरगे जे करतात हय नॉर्मल म्हणून हांव जर तांकां हांवें नॉर्मल म्हटलें जाल्यार हांव अबनॉर्मल जाता. हय. कळ्ळें न्हू. बाकीचे करतात जनरल म्हाज्या एजीचे करतात त्यो सगळ्यो एक्टिविटी हांव करूं शकनासलो. पण हांवें चिंतलें की कसलो ना कसलो स्पोर्ट्स घेवपाचो. सो तितून स्पोर्ट्स कित्याक लागून इम्पॉर्टंट आहा सगळ्यांक, हय हेल्थाक लागून. ओके, कसली एक्टिविटी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करी जाल्यार तुजी बॉडी बरी उरता, मोर दॅन दॅट तुजो मायंड बरो उरता, मायंड फ्रेश आसता. फ्रेश उरता. कळ्ळें न्हू. एक अर्द्या वराचो एका वराची समज तूं एक कसलो स्पोर्ट्स करशी जाल्यार तुका खूब एडवांटेज जातली. आतां हांवें सगळे स्पोर्ट्स केले ते कित्याक लागून केले, हेल्थाक लागून केले. कळ्ळें न्हू. तितूनसून म्हाका कितें रेकॉग्नेशन मेळ्ळें. हांव खंयसरूय पणजे इन एंड अरावंड मॅरेथॉन आसूं, सकाळचो 5 हांव पावता थंयसर, व्हिलचॅर घेवन हांव वयताच म्हाजी. कित्याक लागून ते निमतान एटलिस्ट तूं 30 मिनिट्स तरी व्हिलचॅर तूं चलयता आनी तितून तुजी कार्डियोवॅस्क्युलर एक्टिविटी बरी वाडटा. ओके. कळ्ळें न्हू. अशें न्हू की हांव सारको 100 वर्सां जगतलो असो न्हू, पूण जगता तितलें बरें जगतलो. सो हांव सगळ्यांक म्हणटा की स्पेशली पर्सन वीथ डिसेबिलिटी कसली ना कसली एक्टिविटी करात, सो दॅट तुजी हेल्थ बरी उरतली. जितले दीस तूं जगतलो तितले दीस मातसो तरी हेल्थी उरतलो. ओके, सो ताका लागून हांवें केलें आनी फुडें करपाचो आसा. ओके, तितून व्हिलचॅर क्रिकेट खेळ्ळा हांव नॅशनल लेवलाचे, व्हिलचॅर बास्केटबॉल खेळ्ळा, मागीर पॅरा टेबल टेनीस, पॅरा बॅडमिंटन स्टेट लेवल आनी सिवील सर्वीस टुर्नामेंट आहा तितूनूय म्हाका खुबशे हे मेळ्ळेले आहा रेकॉग्नेशन. फर्स्ट सेकंड हांव येयला तितून. आनी एक म्हणटा तो एक मेजर एक व्हडलो इव्हेंट पर्पल फेस्ट, कितें फायदो जालो PWD ह्या फेस्तांतल्यान? ओके, पर्पल फेस्ट जे आसा न्हू, कॉन्सेप्ट एक एक्टान बरयलेलें आहा गोवोरमेंटान ऑन रायट्स, एबिलिटीज, इन्क्लुजन, एक्सेसिबिलिटीचेर एक अवेरनस करूंक जाय. गोवोरमेंट, अप्रोप्रिएट गोवोरमेंट शूड क्रिएट अवेरनस ऑन रायट्स, एक्सेसिबिलिटी अशें. कळ्ळें न्हू. तेजो एक कॉन्सेप्ट जालो पर्पल फेस्ट. तितून खुबश्या लोकांक आपली एबिलिटीज, पेंटींग आसूंक, डान्सींग आसूंक, आपूण कितें काम करता, एडवोकेट्स, दोतोर कोण आसा, खुबशे हांगासर येतात आनी तेंचे कितें बुक्स प्रेजेंटेशन जावं आनीक कितें स्टडी प्रेजेंटेशन हांगासर जाता. एक प्लॅटफॉर्म तांकां मेळटा. दुसरी गोश्ट, गोवा हे ट्युरिजम प्लेस. ओके, पर्पल फेस्ताच्या निमतान तरी लोकांक हांगासर येवपाक मेळटा. अदरवायज आमकां सगळ्यांक खबर आहा बीच एक्सेसिबल आसा की ना ते आमकां इव्हेंटा बाबतींत तेन्ना एक्सेसिबिलिटी सगळे फूल फ्लेज जाल्ले आसता. तेन्ना केल्ले बोट क्रूज आसा ते एक्सेसिबल केल्ले, मागीर वॉटर स्पोर्ट्स आहा ते एक्सेसिबल केल्ले, लोकांनी स्कुबा डायवींग केलें. अदरवायज कोणाक ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळची पासून नासली. पॅरा सेलिंग, पॅरा ग्लायडींग कितें आसा ती पासून केली. ओके, सो ही ऑपॉर्च्युनिटी केन्ना कोणाक लायफान मेळपाची नासली. सो एक पर्पल फेस्ताच्या निमतान तें जालें. ओके, दुसरी गोश्ट म्हणल्यार पर्पल फेस्तान खुबशे बारीक बारीक कन्वेन्शन आसले, ते स्पेशली हायर ऑफिसरांक आसले, गव्हर्मेंट ऑफिसरांक आसले, दोतोरांक आसले आनी तेंच्यांनी स्पेसिफिकली तांकां लेटर धाडून आपयल्ले तांकां. सो एके तरेचे एक अवेरनस करपाचो प्रयत्न आसलो तो, पूण कितलो तो फुडें गेला, कितलो तेजो एडवांटेज डिसेबल्डाक जाला, तो एक चिंतपा सारकी गोश्ट आहा. दुसरी गोश्ट म्हटल्यार आनीक तुमकां सांगपाक जाय म्हाका, हॉस्पिटल. जेन्ना आमी हॉस्पिटल म्हणटा तेन्ना कितें आसता सांगपा, सगळ्यांकूच एक्सेसिबिलिटीची गरज आसता. बट सगळेच पेशंट काय डिसेबल्ड नासता, मे बी ते टेम्पररी डिसेबल्ड आसता. कळ्ळें न्हू. आतां थंयसर खंयच्या हॉस्पिटलान तूं वच, खंयचेय वच, प्रायवेट वच, गव्हर्मेंट वच, एक्सेप्ट न्यू ब्लॉक केला न्हू सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक, खंयच्याच हॉस्पिटलान एक्सेसिबल टॉयलेट ना. तेच बिल्डींग केलेल्या टॉयलेट अशें आसना. हय, खुबशे तुमचे वॉशरूमचे आसतात, म्हणजे वॉशरूम तरी चिंतत ना, ते फक्त लेडीज जेंट्स. हांव म्हणटा तूं टॉयलेट एक्सेसिबिलिटी करपाक जाय कितें, एक मोठें दार, फक्त व्हिलचॅर वचोंक जाय. व्हिलचॅर वचोंक जाय. भितरले तुमकां जे आसता एक बार, हय, तो एक बार घालूंक जाय. हय,
ओके व्हिलचॅरीक मातशें भितर गेल्या उपरांत दार बंद करपाची फॅसिलिटी आसूंक जाय कळ्ळें न्हू इतलें करपाक कितलो पयशे खर्च जातलो हय, तुम्ही करता तितून आनी चड काय लागना आनी एक्स्ट्रा इल्लेच चड म्हणजे डबल काय जावचें दार भितर उगडटा तें भायर उगडूंक जाय स्पेस आसतात टॉयलेटीन खरें हय व्हिलचॅरीची इतलें करपाक पयशे चड लागता आयुश हॉस्पिटल धारगळ आसा तें हय एक हॉस्पिटल एक टॉयलेट एक्सेसिबल ना नांवांक एक टॉयलेट आहा थंयसर तेज्या पासून रॅम्प आहा तें अशें स्टीप आहा हांव ते चडलो हांव चडोन ते दाराक घट धरता व्हिलचॅर फाटल्यान येता ताका प्लॅटफॉर्मूच ना सारको असोच आहा असोच आहा फुडें दारा कडेन पावलो की थंयच तूं पावता फुडें व्हिलचॅर रावपाकूच रावपाक जायना कळ्ळें न्हू आपलें तेंच्या एकूच आहा तें टॉयलेट आहा सेकंड तेच फ्लोराचेर म्हणटा परतून की जेन्ना डेव्हलपमेंट करता न्यू बिल्डींग हाडटा न्यू हॉस्पिटल हाडटा कितेंय प्रोजेक्ट आतां एक डिजेबल्ड मनीस थंयसर आसपाक जाय हॉस्पिटलान पळय तेजी पासून गरज ना एक सिंपल एक पेशंट आतां समज म्हाजो कोणाचो पांय दुखता ताका व्हिलचॅरीर वचून हॉस्पिटलान वयचो पडलो हय आनी ताका टॉयलेटीन वचोंक जाय जाल्यार तूं कितें करतलो तो व्हरतलो कसो तुमी म्हणटा अशी आतां थिंगा रावपाक एक प्लॅटफॉर्म सुद्दां ना म्हणटा व्हिलचॅर कांयच ना कांय ना फ्रॅक्चर जाल्लो मनशान खावपाचें कांय ना टॉयलेटीक वचपाचें ना असो कितें तरी आसा कॉन्सेप्ट अशें ना न्हू सो हांव म्हणटा कितें स्टार्ट करूंक जाय जे गव्हर्मेंटाचे जे हॉस्पिटलां बीन बांदतात न्हू इवन प्रायवेटान स्टार्ट करूंक जाय टॉयलेटी कडसून टॉयलेट पयलीं प्लॅन करा कशी करूंक जाय बाकीचें सगळें मागीर करा टॉयलेटी कडेन वचपाक जो एक्सेसिबिलिटी टॉयलेटीचे ते डोर भितर गेल्या उपरांत डिजेबल्ड पर्सनाक कितें जाय पडटा ते लक्षांत म्हणजे एक मनीस तुमचो भितरलो थंयसर आसूंक हो एक मेन मुद्दा ओके आमी पर्पल फेस्ता बद्दल उलयताले पर्पल फेस्ताक लोक येले त्या निमतीन लोकांक पॅराग्लायडींग बीच एक्सप्लोर सगळें जालें पूण आनीक कितें फायदो पडलो ह्या पर्पल फेस्ताच्यान कितें फायदो पडलो मिन्स जॉबा खातीर तुमी मागीर कसले तुमचो टॉक्स आसता कोण येवन आपले पळय आतां पर्पल फेस्टाक लागून हांवें तुमकां सांगलें की लोकांक डिजेबल्ड लोकांक एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळें कळ्ळें न्हू खुबशी प्लॅटफॉर्मां मेळ्ळी म्हणजे एकूच अशें न्हू डान्स करपाचो स्पोर्ट्साचो असो न्हू ओवरऑल प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा भितर कळ्ळें न्हू मेळ्ळा बट ते न्हू कंटिन्यू आसूंक जाय एक इव्हेंटाक सगळी एक्सेसिबिलिटी जाली बाकीच्या इव्हेंटाक कितें तेंच्यांनी तें चिंतूंक जाय की त्या टायमार तांकां एक्सेसिबल जालें आनी ते सगळे एन्जॉय केले तांकां ते नेचर पळोवपाक मेळ्ळें ते कंटिन्यू आसपाक जाय पोरूचे पर्पल फेस्ट जाल्ले ऑक्टोबरान आनी इफी जाल्ले नोव्हेंबरान सेम वेन्यू सेम हे एक्सेसिबिलिटी इफीक नासली ओके पर्पल फेस्ताक हे केले काडले तुमी काडले म्हणटा ते जे केल्ले रॅम्प सगळे एक्सेसिबिलिटी तो फिक्स दवरपाचो हय म्हणजे ते इव्हेंट गेले तो दोरा तसोच आसूं न्ही न्हू तसोच आसूं न्ही तुमकां सगळ्याक तोच लागतलो न्हू रॅम्प आसलें म्हणून काय लुकसाण ना पर्मनंट रॅम्प केल्या बऱ्या हय हय सगळ्याक करूंकूच जाय लोकली आतां रॅम्प आसल्यार तुमी इवनिंग वॉक हेका घेवन हांगा बसूं शकता केन्ना जाय तेन्ना हय हय करूंक आतां आयनॉक्सान आयज पासून कसलो इव्हेंट आसा थंयसर आयजूय जाय पडटलें न्हू तें एकदां केलें की ते एवरी टायम जालो तशेंच दवरूंक जाय खरें म्हणटालें बट ओके थँक्स तुमी थँक्यू म्हाका आपयल्या बद्दल आनी म्हाजे मनान कितें आसलें तें शेअर केलें म्हाजी थोडी नॉलेजूय हांवें शेअर केली आनी या थँक्स टू यू थँक्यू हे आशिल्ले विशांत नागवेकर हे म्हणटा की जेन्ना कितें डेव्हलपमेंट कितें करतात बिल्डींग जे पब्लीक बिल्डींग्स आसूं या गव्हर्मेंट ऑफिसीस आसूं थंयसर एक PWDचो एक मनीस तरी थंय आसपाक जाय जो सजेस्ट करतलो की कितें जाय पडटा की कितें गरजेचें आसता तें सेकेंड थिंग जे इव्हेंटाक करता एक्सेसिबल फॉर PWDs तो परमनंट दवरचो कित्याक म्हणजे इव्हेंट्स सोंपले की तेंचो लायफ काबार जायना लायफ आसता एवरी डे टू डे लायफान तो एक्सेसिबिलिटी गरजेचें आसता थँक्यू वेळ दिलो म्हणून पळयत रावात GNH